रीण फेडपाक आर्थीक नदरेन सक्षम आशिल्ल्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेतन प्रमाणपत्र मेळटलें म्हणजे परिपत्रक काढलां ते सरकारान फाटीं घेवचें हो एके तरेन सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर अन्याय आसा अशें गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी म्हळां। डेस्का खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एक नोटिफिकेशन काढला 4 सप्टेंबराक की गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेट जे पयलीं इश्यू जाताले ते आतां इश्यू करपाचे बंद करप। गव्हर्नमेंट ऑफिसर कशे असतात हे सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर लोन घेतात घर घेवपाक वा आनी कितें कारणां खातीर। सो तांणी आतां अशें केलां की सॅलरी सर्टिफिकेट दिवप ना। हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक रायट दिल्या की ड्यू डिलिजन्स करून on being satisfied that the employee is financially sound to repay the loan amount हे पळोवन मागीर तुज्यान दिवं येता। म्हळ्यार बेसिकली म्हाका दिसता सरकारान एक नवी करप्शनाची स्कीम डिपार्टमेंट हेडांक इंट्रोड्यूस केल्ली आहा। आतां हाचो इतिहास कितें? इतिहास असो आसा की 2001-2 मनोहर पर्रीकार जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें क्रेडीट सोसायटीक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांच्या हातान जर 30% पयशे उरता ऑफ देअर सॅलरी सगळें प्रोविडंट फंड हे ते कट करून लास्ट 33% 1/3 अमावंट जर उरता जाल्यार सॅलरी सर्टिफिकेटाच्या बेसिसाचेर तांकां लोन दिवप हें अलाव केल्लें। 20 वर्सां नंतर होच बीजेपीचो सरकार म्हळ्यार पार्टी सेम आहा पूण पॉलिसीज सामक्यो बदलल्या। आतां कितें म्हणटात ते थोडे पयलीं तांणी HBA काडली, हाऊस बिल्डिंग अलावन्स जें आशिल्लें तें ना केलें। आतां ते म्हणटात की सॅलरी सर्टिफिकेट इश्यू करून तुका मेळचें ना पूण दर हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक दिसता ताका दिसपाचें आनी कितें आहा ताजें की ताका दिसता जाल्यार ताणें तें दिवपाचें म्हणून म्हळ्यार डिस्क्रेशन हाडलें। आतां गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई कितें करतले? ऑलरेडी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की करप्शन सगळ्यान वाडलां। खंयचेय शासकीय कामा खातीर पयशे लांच दिनासतना काम जायना गोंयांत हें सगळ्यांक उघड कळिल्लें आहा। तातले तातूंत आतां विथ दीस मेजर ऑफ नो सॅलरी सर्टिफिकेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक कितें ऑप्शन उरता? बॅग, बोरो ऑर स्टील। कोतान म्हळ्यार ब्रायबरी घेवप, कोणा कडेन भीक मागप नाजाल्यार बोरो करप। बोरो करपाक तांकां मेळचेंच ना कित्याक तूं बोरोईंग बंद करता तांचें। सो हें गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजा फुडें पर्याय सरकार हाडून दिता। आनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आतां कितें म्हणटले की तुवें जर आपल्याक ब्रायब दिली जाल्यार आपूण तुका सर्टिफिकेट दिता आनी त्या सर्टिफिकेटाचेर तुका लोन मेळटा। म्हळ्यार पयलीं लोन दिवपाक पयशे खाताले कोऑपरेटीव बँकांनी हे ते आतां सरकाराचे एम्प्लॉईजांचे सरकारीच हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही ब्रायब घेवपा खातीर एक एव्हेन्यू नवो तयार केल्लो आहा। सरकाराचे म्हळ्यार मेंटॅलिटी वो तांचे विचार कितें आसा ते लोन घेवप वायट, लोन इज कन्सिडर्ड अ प्रोग्रेस न्हय। सरकार 2-2 दिसान लोन घेत आहा आनी लोन कित्याक घेता? इव्हेंट्स करपा खातीर घेता। सो इव्हेंटाक तुमी लोन घेतात आनी गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजान आपलें कितें घर बांदतलो वा आपलें कितें करतलो जाल्यार ताणें लोन घेवप ना। सो कसलो कायदो?